म्हादय अभयारण्य वाघ वाठार अधिसूचित करपाच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत सादर केल्ल्या आव्हान याचिके संदर्भात 4 आठवड्यांनी स्पष्टीकरणाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीन दिला। केंद्रीय रान वा पर्यावरण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय वाघ संरक्षक प्राधिकरणाक हो आदेश दिला। वाघ क्षेत्र प्रकल्प योग्य पिठाकडेन सोपोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। राज्य सरकाराची आव्हान याचिका 4 दिसां पयलीं रजिस्ट्री कडेन आयिल्ली। रजिस्ट्रीन प्रतिवादींक नोटिसां धाडल्यात। रान वा पर्यावरण मंत्रालय आनी वाघ संरक्षक प्राधिकरणाक 4 आठवड्यांच्या भितर आपली बाजू मांडची पडटली। म्हादय अभयारण्य क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र म्हूण अधिसूचित करपाचो आदेश खंडपीठान दिल्लो। त्या खातीर दिल्ली 3 म्हयन्याची मुदत 24 ऑक्टोबराक सोंपली। ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान अजून स्थगिती मेळोवपाक सरकाराक यश मेळिल्लें ना। सरकार वाघ प्रकल्प नाका ह्या मागणेचेर ठाम आसा। ह्या संदर्भात केंद्रीय रान मंत्रालया कडल्यान कितें स्पश्टीकरण मागप जातलें हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागिल्लें आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।